शुक्रार 28 फेब्रुवारी 2025 मुखेल बोळ म्हणटोच देवान एकठांय केला ते मनशान दोशी करूं नये नियाळाक आधार जेजून घडलेलो लग्न संस्कार आपले येवजणे आनी मना प्रमाणे साकार करून जीवंक जायना संपूर्ण आनी जैतिवंत लग्न जिवीत जावन आसा जेन्ना दोन असंपूर्ण दादलो आनी बायल सांगाता येवन एकामेका कडेन शिकतात चुकतात तेन्ना समजून घेवंक बक्षितात जेन्ना घोव बायल ल्हान ल्हान वस्तूंनी थीरपणान जियेतात तेन्ना तांचें लग्नीक जिवीत अखंड आनी काळजीदार जावंक पावता आयची वाचपां सामान्य आनी लग्नीक जिविताचे इश्टागतीच्या संबंदा वयर नियाळूंक आदार करतात पयलें वाचप विस्वाशी आनी अविस्वाशी इश्टागती मदें अंतर करूंक आदार दिता तशेंच लग्नीक जिवितान मोग विस्वास आसूंक गरजेचें म्हूण दुसरें वाचप सांगता घोव बायल मोग विस्वासा विणें एकवट थिरावंक सोदतात तेन्ना तांचो एकवट पूर्ण आनी देवाचे मांडावळी प्रमाणे जायना पूण देवाच्या कायद्या आड ती जियेतात म्हूण जेजू फारिजेवांक सांगता मोजेसाक बोट दाखोवन आपूण कायदे सांबाळतात म्हूण वडवीक करतल्यांक जेजू दूख दिनासतना कांटो काडटा तांचे पातक तांच्या तोंडार मारता एक इश्ट दुसऱ्या इश्टा पासत जीव दिवंक तयार आसा तोच खरो इश्ट जावं येता जेजून आमचे पासत आपलो जीव दिलो मोगाचो खरो अर्थ जेजू कडल्यान शिकुया म्हजो थाराव देवाचे शिकवणे प्रमाणे म्हज्या कुटुंबांत आनी शेजाऱ्याक मोगाचे इश्टागतीन जिवंक वावुरतले